गांव पंचायत हांगा एक मोठी दुर्घटना घडपाची आशिल्ली पण ती टळलेली आसा आणि कोरगांव तिसक जे देवसातले तिसक आसा MTR 17 जे सकयल ते रोड वयता देवसू आणि कोनाडीक तो लागता रोड थिंगासर एक दुर्घटना अशी टळलेली आसा पण ती टळ्ळी ताका म्हणपाक जायना कित्याक ती जी दरी आसा ती मिनिमम 10 मीटर ते 12 मीटर खोल आसा ती अजून जे पयलींचो पंच आयले आनी त्याच्या मागीरचो पंच सगळ्यांचेर लक्ष दिल्लो काम केल्लें आसा पण अजून पण कोणाचो तो काना तेचेर जाता कोण तेचेर लक्ष दिना म्हणून आज खरोखर तेची गरज असली पण ती जावंक ना आणि आज ती कोसळ्ळी ही आमच्या कोरगांवासून एक मोठी बाब आसा की कामां इतके झटापटीन जाता पण अजून ते जावंक ना हेचेर लक्ष जावंक ना आणि डिपार्टमेंट मागता की PW डिपार्टमेंट मागता की त्यांनी हेचेर बेगिनासून बेगीन लक्ष दिवपाचो आणि जेन यांनी सकाळी येवन नाल्यार बेगिना तरी ताका बघपाचें आणि आपलें काम बेगिना करून दिवपाचें अशें मागता। आयज आमी हांगा कोरगांव देवसातल्या वाड्यार म्हणजे मेन हरमळ टू पेडण्यां जे मेन जंक्शन हांगा मेन रोड आहा तेचेर येयल्ले आसा थंयसर एक दरी कशी आहा खण ती आयज कोसळलेली आसा तुमी हांगा पळयतले म्हणजे 10 मीटर खोल आसा ती आनी ही दरी कोसळ्ळी हेज्या पयलीं हांगा पंच सुद्दां निवडून तेणें सुद्दां एक हांगासर घातलेलें पंचायत सुद्दां पूण तेजें काम कांय जालें ना। आतां हांव आमचे बाबू डिपार्टमेंटा कडेन मागता की तेणी हांगा मातशें गव्हर्मेंटा कडेन मागता काम लक्ष दिवपाचें तशेंच आमचे बाबू कडेन तरी सांगून दिता की सरान मातशें तांकां बेगीन मातशें हें काम करून घेवपाक मातशें विनंती करपाची म्हणून।